शिवमोगिनी घातिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो अपघात प्रवण क्षेत्रांत आसा। हो पुतळो कायदो आनी नेमा खाला बस नाशिल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन ताका तेंको दिवंक ना अशें कळंगूट पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें सांगलें। शिवमोगींक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आसा शिवाजीक मोदें घातला थंयसर कितले रस्ते आसा ती 5 रस्ते आसता। एक फ्रॉम पणजे सान येता, एक सालिगांव सान येता, एक परतून तूं पुलीस स्टेशन वचशीत जाल्यार मेन रोड क्रॉस करून पुलीस स्टेशनाचेर जावंक जाय। मागीर आनी एक रस्तो तेच्या फुडल्यान वचून आमच्या पालेकाराचो वाडो आहा तितून वचूंक जाय। सो 4-5 रस्ते आसा आनी तितून दीस इज अ एक्सिडेंट प्रोन झोन। It's an accident prone zone. That's why we were not in favor of this. It is not that आमकां शिवाजी नाका म्हणून शिवाजी आशिल्लो आनी आमी तेका तेच हांगा येयल्ले तेन्ना सांगले आमी तुमी शिवाजी जावं मरे, आमी शिवाजी प्रेमी म्हणले। थंयसर आहा न्हू तेका आमी बरें व्हडलें करुया, एक संतोशाचें म्हणून हॉटेल आहा थंयसर तें मोडया म्हणलें। ती सुवात कोणाची न्हू, तें मोडया, थंयसर एक फोर्ट कसो करुया म्हणलें, जसो आमी हांगासर घातला तसो फोंड्या तसो करुया म्हणून सांगलेलें आमी तेका। हांगासर येयल्ले तेन्ना म्हाजेशीर आनी पोर आयर तुमी तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतले एका तुमच्या माध्यमा कडसून की आमी म्हणजे कालो पोर ते पंचायतीन वयतले आनी आमकां विचारतले म्हणून। हांव रावता तांकां, तुमी केन्ना येतले ते, पूण ते येवंक ना म्हाजेशीर। ते हाडले हेचे शिवप्रेमीक हाडले तेणेंनी आनी शिवप्रेमीक ते जाले देर वॉज नो हेड ऑर टेल। ते म्हणटा आमकां लिडर कोणूच ना, लिडर कोण ना, येतूच रावले ते शिवप्रेमी। कित्याक जोजफ ते तुमच्या माध्यमां कडसून गेले की आमी जमीनदस्त आनी डिमॉलिश करता म्हणून, ते पासत ते लोक येयले। ते लोकांक कांयच खबर ना कालांगुटान कितें जालां तें, आनी कोण पब्लिसिटी घेवंक सोदता आनी कोण हिरो जावंक सोदता तांकां कांयच खबर ना। लोकांची मिस्टेक ना, जे कोण शिवप्रेमी येयले तेंची मिस्टेक करना, तेंची हांव कांयच मिस्टेक करिना। ते हांगा येयले तेंचे उलो मारलो म्हणून।